सर्व ही ग्रामस्थाक नमस्कार। आमगेल सगळ्यालो ही ग्रामदेव श्री नागनाथ हाजी म्हातन जात्रा वार्षिक जात्रा ही प्रतिवार्षिक अनुराधा नक्षत्राक अष्टमीक माग कृष्ण अष्टमीक घडता। तशी आज ही जात्रा हांगा घडतेर आसा। ह्या जात्रेक गांवच्यान परगांवच्यान राज्याच्यान परराज्याच्यान अशी म्हळ्यार ह्या गावात आमगेल्या nandangadda ग्रामात स्थायीक अशी लोक आज खंयी जरी वचून भायर स्थायीक झाले तरी ते लोक ह्या जात्रेक येवन ह्या देवाक हांगा सेवा अर्पण करून वतात। तशीच ह्या गांवचे ग्रामस्थ ह्या देवाक आयच्या दिवसाक तांदूळ अर्पण करतात। आणि ह्या म्हातनाची एक विशेषता म्हळ्यार आमगेल्या नागनाथा कडेन हांगा ज्या लोकांक कितें सांगून बी घेता की त्या लोकांक चोड जाल्ली एक प्रतिती आसा। तशीच ज्या लोकांक सांगणी पूर्ण जाला त्या लोकांक हांगा तुळाभार सांगून घेवची एक पद्धत चालू आसा। ह्या वर्षाक काही न्ही म्हणून सांगल्यार एक 200 ते 210 तुळाभार आज जाले आणि ते 200 तुळाभार केल्ले भक्त लोकही आज सकाळच्यान उपास राबून येऊन तांगेले तुळाभार सेव समर्पण गेल्ले जाले। त्या लोकांलोही आमगेलो ग्रामदेव श्री नागनाथ तांकां बरें करूं म्हणून आमी देवचरणी प्रार्थना दवरतात। तशीच ह्या म्हातनाकच आमी येवका देवाल दर्शन घेवका म्हणून येवन एक इच्छेन जे ग्रामस्थ भायर वचून स्थायीक जाल्ले जे येतात तांगेले कितेंय काम कार्य उरल्यार सोडून घेवन त्या लोकांकही आज नागनाथ भरपूर आशीर्वाद दिवं, तांगेले सर्व मनोकामना कार्य सिद्ध करून दिवं पण श्रीचरणी आमी प्रार्थना दवरतात। आणि तशीच हांगा जे लोक ग्रामस्थ आज फळावळीक लिलाव घेवन वतात की तांगेलेही बरें जावं आणि तांगेले भरभराट जावं म्हणून देवचरणी प्रार्थना दवरत हे मातन आमगेल्या ग्रामस्थालो सगळ्यालो सहकारान विजृंभणेन घडता। अशी मुखारही विजृंभणेन घडू। आयज सकाळच्यान काही न्ही म्हळ्यार 10,000 लोकांक देवाल दर्शन घेतिल्ले जाले। लोकांलो प्रवाह म्हणटा आमी जनसागर तो अजूनही चालू आसा। तुमकां पळोवच्या मेळटा आतूनही लोक लायनीत राबून देवाल दर्शन घेतीर आसात। देवाक नाल केळी सेव करून घेवन देवाल तीर्थ प्रसाद घेवन वतीर आसात। तांगेले सगळ्यालेही बरें जावं, ग्रामस्थात सगळ्यात ऐक्यमत उरूं, ग्रामस्थान हो उत्सव विजृंभणेन कन उत्साहान कन आनंदान उरचे म्हण देवचरणी प्रार्थना।